ही जलजागृताय भोंवणी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले। गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून ही जलजागृताय भोंवणी काडून आमी गांवां वयतले, गांवां चलतले, घरान आमचे पॅम्पलेट्स आमी वाडटले, अवेरनस करतले। आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFM तो लोकांक समजोवन सांगतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले। कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें म्हत्व पटना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना, तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाई आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा। सो अवेरनस इज द की। हेंच धरून आमी आमची जलजागृताय भोंवणी आसा ती येता त्या सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान सत्तरीच्या थाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता। सत्तरीच्यान जी म्हादय येता आनी जे न्हंयक थंयसर लोक जे म्हादय म्हणटा, सो तेच म्हादयचें नांव घेवन, तेच म्हादयचो आशिर्वाद घेवन सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवच्यान सोमारा 20 तारखेर 4:30 वरांचेर ही जी आमची पदयात्रा आसा ती चालू जातली। ही पदयात्रा टोटल पयले फेज, ही पदयात्रा फेस वायज जातली। फेस वायज आमी गांवां चलतले। सो पयल्या फेसान आमी 9 दीस चलतले, टोटल 100 किलोमिटर्स। सो पयले परतो रिपीट करता, पयले फेस 1 100 किलोमिटर्स फ्रॉम ठाणे ते सत्तरीचे मॅक्झिमम गांव टील उजगांव ती 28 तारखेर स्टॉप जातली।